हांव एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली. आयज एक दोन डॉक्युमेंट्स म्हज्या हातीन आसा, आउट ऑफ विच देर इज अ पार्ट लेटर विथ रिस्पेक्ट टू द IIT जी सांग्यार येवपाक आसलोली. हांव आसलोली म्हणटा कारण एज पर द सेंट्रल गव्हर्मेंट तेमी क्लियर कट रिटर्न धाडला दॅट IIT कोट्टाली सांग्यार येवपाक फिजिबिलिटी ना. या IIT प्रकल्पाचेर फ्रॉम डे वन लोकल्स तांकां मागीर आमी आदिवासी म्हणो लोकल्स म्हणो ओ आमी ताका मूल गांवकार म्हणो हांकां कोणाकूच खुशी नासली ती IIT तेंच्या गांवांत येवपाक. कारण ह्या सरकारान जावं ह्या MLA केन्नाच ह्या आमचे नीज गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन केन्नाच कांय करूंकूच ना. आनी जायते तेचेर एज्युटेशना म्हणनाका हडताल म्हणनाका प्रोटेस्ट सगळ्या भाशेनी केले गरीब लोकांनी. गरीब लोकांक आयज मुद्दो म्हणल्यार जमनीचो. वयता थिंगा जमीन हडप कांयच्या नांवांनी जमीन. कोण डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान जमीन, कोण IITच्या नांवान जमीन, कोण रिसर्चाच्या नांवान जमीन, कोण गोल्फ कोर्साच्या नांवान जमीन. फक्त जमीन. आनी आमच्या माणकुल्यान गोंय हेजी जमीन आनी फक्त जमीन. आनी आयज जो रिपोर्ट आयला आयज 17 तारीख डिसेंबराची 2022 ह्या रिपोर्टा प्रमाणे स्पश्ट केला की सांग्यार ही IIT येवपाक नेजो म्हणून. जाल्यार हांव एकूच मागता आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन सगळ्या वातावरणांनी सगळ्या इश्यूआचेर हो आमचो गोंयचो सरकार वयता थंय जीत करता. जीत जस्ट ट्रायंग टू बी एडमेंट एंड दे आर जस्ट पुशिंग सर्टन प्रोजेक्ट्स एट द थ्रोट ऑफ द गोल्स. Central government thinks of not continuing with this project of IIT. आणि हांव मागता गोंयकारांकडे तशेंच गोंयचे मंत्री MLAs तुमकडे नंबर आसात असेंब्लीन म्हणून हे असले प्रकल्प गोड्याचेर थापनाकात लोकांच्या. अशेंच करून गोंय आमचे निसंटन करून उडयला. वयता थिंगा पळय सगळ्याक लॉ ऑर्डर ना सारको. कित्याक ना सगळ्याकूच जबरदस्ती, सगळ्याकूच फाशीवादी. बंद कराय. जस्ट बिकॉज द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज द नंबर्स, प्लीज डोंट ट्रस्ट, डोंट पुश द अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स इन गोवा अँड ऑन द गोन्स. आता तरी मातशें तुमचे मोद उगडाय, उजवाड घ्याय. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान नोट धाडला दॅट दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंटिन्यू विथ सच अ प्रोजेक्ट इन सांगे कोर्ताली. जाल्यार हात जोडून मागता जीत करता काय. डोंट बी एडमेंट. इगो सोडे आयज. कोत्तलेच म्हणून रावच नाकाय. कोत्तलेच कित्याक कोणाक. आता तरी बंद कराय. हात जोडून मागता परत एक पावटी जावं सांग्याचो MLA जावं सावड्डे गोंया सगळ्यांक जी वस्त गोंयकारांक फकत नाकाच न्हू पूण सेंटरान जेन्ना सांगला हो प्रकल्प हिंगा येवपाक feasible now, and they are not interested. So why are we trying to still push such a project? I hope the Goa government
will apply the proper mind for the sake of Goans, for the sake of Sangyakars, and get this project scrapped for zero. Dev Bare Guru, thank you very much, and I wish and I pray देवाकडे मागता ओ जो तेंचेर हो भिरांकूळ प्रोजेक्ट सांगेकाराचेर येता तो मातशे स्क्रॅप करून बंद उडयात. देव बरें करूं.